2 महिन्यां पयलीं कांय अज्ञात मनशांनी कालापूरच्या बोंडवेल तळ्याचे वाल मोडून उदक सोडून दिल्ले देखून वाठारांतल्या शेतांचेर तशेंच बांयांचेर हावळ येत अशी भिरांत निर्माण जाल्ली। उदका स्त्रोत खात्यान ते वाल्व दुरुस्त करून ते परत कोणी मोडचे न्हय म्हणून एक लोखणाची फ्रेम बसयला आनी ताका लॉक मारला। तळ्यातले झरे बंद जाल्यात पूण तळ्याच्या उदकाची पातळी धादोसकाय दिवपा सारकी आसा। ह्या तळ्यातल्यान कनाल बांदून सांताक्रूज वाठारांतल्या शेतांक उदका पुरवण करतले आनी भाजयेचो मळो फुलोवपाक प्रोत्साहन दितले आनी भाजी विकपाक तांकां सुवातूय दितले अशें सांताक्रूजचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीसान सांगलें। पळय आतां फाटल्या दिसांनी तूं जाणा क्रिमिनल एक्ट तेजेर जाल्लो आहा आनी कोणें ते थिंगासर आमच्या हितून एंटी सोशल एलिमेंट्सान थिंगासर तो वाल सोडून आमचे सगळे उदीक सोडले। हे बोडोचे पळय न्हू 1910 बांदलेले, पुर्तुगेज टायमार ते बांदलेले आनी हे बांदतना न्हू ते गाड्यांचेर माती व्हरोन 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 तेणी बांदलेले आनी एके सायडीन तेणी अशें फातर मांडलेले झाडां जायना जावपाक उदकाय सायडीच्यान आनी अशें ते बांदलेले आदल्यांनी न्हू अशें चिंतून बांदलेले की आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक आनी टोटल शेतां आमच्या लोकांनी हिंगासर आदी रोयताले सारकी आमचे तालिगांव बॉर्डरीक पासून आमचे शेतां आहा तिकलेली आनी प्लस आमच्या तळ्याक न्हू आनीक एक तळें सकला माड्डीर म्हणून ह्या तळ्याचें उदीक त्या तळ्यान येतालें कळ्ळें न्हू सकला आनी त्या तळ्याक सावन मागीर एक पायप लायन गेलेली आनी आमचो हारसागो म्हणून एक हे आहा पोय आहा हारसागो तेच्या पोंच्यातल्यान न्ही ओल्ड पायप लायन गेलेली। आतां बोंडोच्या तळ्याचो कितें जाला न्हू जेन्ना पळय ते उदीक सोडलें तेन्ना सुकलेलें ताका झरी आहा। आतां ती झरी न्हू तुका म्हाका दिसता गेल्या म्हयन्यां पासून आसली झरी चालू, आतां ती झर बंद जाली आनी ऑलमोस्ट आतां म्हाका दिसता एक 2.5-3 मिटर उदीक आहा सद्याक आहा ते थोडे कितें कल्टिवेशन करून मेळटलें जाय जाल्यार आनी ह्या फुडें अशें जावं उपकारना म्हणून आमी सारकें फूल प्रिकॉशन घेवंक जाय। तशेंच मामीच्या टायमार न्हू तो गोमंतक टीव्ही खातीर सांताक्रूजच्यान समीप नार्वेकार।